गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. आमची सकाळ जाल्ली आसा हॅरी वांगडा. चल अंगणान बसून हांव वत घेताले, थोडेफार वत घेवया म्हटलें. हे गायज गुड मॉर्निंग. आमची सकाळ जाल्ली आसा आनी हॅरी कडसूनय तुमकां गुड मॉर्निंग. हॅरी पाडो गेलो पळोवंक शकता तुमी. सो कंटिन्यू रावा. आयज सरप्राईज आसा कितें तरी व्हिडिओ. सो स्पेशल आसा व्हिडिओ. सो प्लीज कंटिन्यू व्हिडिओ पळयात. चला जशें की हांगा तुमी पळोवंक शकता सामकी सिरियसली WWE चालू आसा. ऑडियन्सांनी भरपूर आनंद घेवपाचो, पॉपकॉर्न बीन घेवन वचपाचें, एन्जॉय करपाक. भरपूर सिरियस चालू आसा WWE. पळोवया कोण जिखता तो. तशेंच रावा, व्हिडिओ सोडून वचूं नाकात. सो फ्रेंड्स, हांव च्या बीन घेवन रेडी आसा आनी आतां येयला जस्ट हॅरीक घेवन वॉकिंगेक. दाखयता तुमकां. वॉकिंग करता. डेली ड्युटी आसता तेजी, एका व्हरोकूच जाय कंपल्सरी. चल या यो बेगीन. चल. हे आमचे सराउंडींग वातावरण. ही आसा आमची बाय. बॅक सायड आहा फाटल्या दारान. सकयल आसा कुळागर. आनी हो आसा आमचो हॅरी. पेट तर म्हाजे कडेन भरपूर आसात, माजरां कुत्रे, कारण म्हाका आवडटा मनजात आनी म्हाका तांकां जेवण बीन घालूंकूय आवडटा. हांव तांकां तशें न्हू सगळ्यांकूच घालता. जे गांवा वयले येता तांकांय घालता, कारण तांकां घालपाक कोण नासता. आमीच घालपाक जाय न्हू तांकां. सो आयज स्पेशल दीस आसा. आयज स्पेशल कितें तरी आसा आमगेर. सो प्लीज तुमी कंटिन्यू रावपाची म्हाज्या व्हिडिओन आनी म्हाज्या व्हिडिओक लायक सबस्क्रायब करूंक विसरपाचें ना. इवन म्हाज्या व्हिडिओन कितें चुकता, कितें चेंजीस जाय जाल्यार ते सुद्दां तुमी म्हाका सांगलें जाता. हांव आसा तशेंच ब्लॉगान येता. म्हाका कांय फरक पडना कोण कितें म्हणटलो म्हणून, कारण हांव आसा तशेंच दाखोवपाक सोदता आनी म्हाका तशेंच आवडटा. आनी हॅरी वयर चडलेलो आहा, पळोवंक शकता तुमी. मस्त. एक आमी सगळे वॅक्सीन बीन सगळेच दिता, कंपल्सरी जे कितें दिवपाक जाय ते. चल या हॅरी चल. आयज आसा आमगे स्पेशल चिकन, पळोवंक शकता तुमी. स्पेशल कूक आसा मम्मी. सगळी कामां जाल्ली आसा म्हाजी. जस्ट उरला ते न्हावपाचें. न्हाता बीन आनी तुमकां मेळटा डायरेक्ट. आमची चिनू मिनू
पळोवंक शकता. हे आमचे नेबरांचे दोगूय, बट ते आमगेरूच आसता. हे आमच्या बॅक सायड आमी उदक तापयता. म्हाका चुली वयलेंच उदक न्हांवपाक भरपूर बरें दिसता, गरम गरम. तुमकांय बीन आवडटा की ना? आनी चुली वयलें उदक हें गांवांनूच बरे तरेन मेळटा न्हांवपाक. सिटीन असली मजा तुका मेळना उदक बीन चुली वयलें न्हांवपाक, बरोबर की ना सांगात? सो हांव न्हावन बीन येयल्लें आसा आनी आयज आमगेर स्पेशल कितें आसा तें दाखयता तुमकां. आयज आसा शेवयो, स्वीट म्हणून. तेच्या मागीर आसा चिकन सुका. हेजी रेसिपी जाय जाल्यार तुमी कमेंट करून म्हाका सांगात. न्हांवन येता म्हणसर भाव येयलो म्हाजो भाऊबीजेक. दिसतलो तुमकां फुडें. मावशेचो चेडो येयल्लो भाऊबीजेक. हो आसा म्हजो भाव गौरीश, मावशेचो चलो. आनी भाऊबीजेचो ब्लॉग एक्चुली भरपूर पयलीं येवपाक जाय आसलो, बट कितें थोड्या कारणां खातीर लेट येयलो. सो चला, म्हाजे ब्लॉग तुमकां आवडटात की ना ते प्लीज म्हाका सांगात. आनी प्लीज म्हाजो लूकूय अवॉयड करा, कारण एका हातीन म्हाका प्रॉपर केंस बीन उगोवपा जायना. सो अंडरस्टँड करून घेयात मातशें. मागीर आमी जेवपाक बसलीं. जेवपाक आसलें चिकन एंड चिकन सुका. सो आमी चिकन एन्जॉय केलें. दोनूय गाडयो सेम आसले म्हणून हांव शूट करतालें तुमकां दाखोवपाक. एक आसा भावाची गाडी आनी एक आसा म्हाज्या फ्रेंडाची गाडी. दोनूय कलरूय सेम आसले आनी म्हाका अशें दिसलें की विडियो शूट करपाचो म्हणून. सो आनीक 3 भाव येयले म्हाजे भाऊबीजेक. हो आसा आदी, आकाश आनी सौरभ. हेंकां तुमी फन डे विडियोन पयले आसतले. हॅप्पी भाऊबीज तुमकां सगळ्यांक. हेंकां तुमी फन डे विडियोन पयले आसतले तरी, बट ही आसा अंजली, हो आदी, हो सौरभ, हो त्या दीस नासलो, आनी हो आसा आकाश ब्रो. हे म्हजे तिगूय भाव आनी भयण. एक्सायटेड आसा हांव म्हाज्या भावानी म्हाका कितें गिफ्ट हाडला ती पळोवपाक. तुमकां बी हॅप्पी भाऊबीज सगळ्यांक. विडियो शेक जाता, विडियो काडपाक कोणूच नासलो. विडियो अंजलीन शूट केल्लो आसा, तरी बट प्लीज तुमी एडजस्ट करून घेयात. तितलो बरो ना, फूल शेक जाता विडियो, तरी पूण प्लीज अंडरस्टँड करून घेयात.
ये आता टायम येतलो असा गिफ्टांचो आणि भयणी स्पेशली वेट करतात भाव आपल्याक केन्ना गिफ्ट करता काय आणि होच तर आमचो टायम आसता गिफ्ट मेळपाचो. सो गिफ्ट मेळपाक सुरू जाल्लें आसा आणि हांव भरपूर एक्सायटेड आहा गिफ्टां फोडोवपाक की कितें आसा ते भितर पळोवपाक. एक गिफ्ट गावल्लें आसा म्हाका. पळोवया आतां कितें आसतलें ते भितर. आय एम सो एक्सायटेड. आता सेकंड पळोवया. हांवें सगळ्यांक पयलीं म्हाजी गिफ्टां दिली. हांवें जी हाडलेली पळय ती. आयज भावा भयणीचो स्पेशल दीस सो भावांच्या पांयां पडून घेतले हांवें. आतां गिफ्टां घेवपाचो टायम. सो गिफ्ट दिला हें म्हाका आदी थँक्यू तुका. तेज्या मागीर गिफ्ट दितालो आकाश ब्रो. थँक्स सौरभ तुवें गिफ्ट दिलें म्हणून म्हाका. सो फायनली माझा भाऊबीज चाललो असा. तुम्ही पाहू शकता माझे भाव सगळे बसल्या सेलिब्रिटी जाल्ल्या सध्या ते. भाऊबीज जालो आणि सगळे स्वीट एन्जॉय करताले. स्वीट एन्जॉय करता करता कॉमेडी चालू असली हांगा. हांगा गौरीश घरा वयतालो. सगळ्यांची कॉमेडी चालू असली हांगसर. घराकडे धावून गेलो मग आम्ही आधी गेलो आणि संडास मी होते ना मी तर बाहेर चाललं डॅडी आणि बाबा. डॅडी इलो काठी काढ जाई घरी त्यांना नुसते टाकत घरी गेलो नुसते का घरी घेऊन देवाळ त्यांनी अजिबात सांग चाचू निघलो चाचू उठ मायलो सगळे आम्ही तुमका कोणी हाताची थाळा फोन करू चाची इल्ली आमच्या घरा पहिली कित्या समीराक दाखव पण त्या गेला कसं आहे रता तेंगेले असं आम्ही भाऊबीज केलो. कॉमेडी बी केली त्यांच्यानी आणि आता ती घरा वयता. सो सगळ्या भावांक तुमकां थँक्यू म्हाका गिफ्टां दिली म्हणून. सो फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. त्या म्हणसर देव बरें करूं. माझ्या व्हिडिओक लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करूंक विसरू नका आणि कमेंट करून सांगा कितें कमी आसा ते माझ्या व्हिडिओन. त्या म्हणसर बाय बाय. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ.